ह्याच्या पयलीं हांवें कितकेशे फावटी येयले पावर फेन्सिंग केले सुद्दां 3-4 फावटी साकून टोटल उडोवन गेले अशें रातचे आमी माळ्याक सुद्दां घेवन कंटाळोन शेत सुद्दां अर्देशे पडींग सांगले तेच्या कारण म्हणजे गवेरे दूध काडटाना आमी आमच्या गायचें दूध काडटाना ते तेगे रावन सुद्दां पळय आतां हय ते आसात आतां आमी जी पावर फेन्सिंग केली पावर फेन्सिंगाचो तेंच्यांनी 0 व्हॅल्यू केला जवळ जवळ 5.5 फुटा वयल्यान ते जंप मारून भितर शेतांत वयता कोणी डिस्टर्ब करूंक ना जाल्यार ते तशाक तशे भायर सरता आनी वयता कोणी डिस्टर्ब केलो तरूच ते फसता अशें पडलेलेच ना तेंचे फक्त आपले तितले ते जनावर पळयता आनी ते गेले काय मागीर तेका सेक्शनां वेगवेगळे लागता ते मागीर गेलो काय ते ऑफिसर पळयता तो फॉरेस्टरांनी टायमार एक्ट जावंक ना म्हणून आतां अशें शेतान येवन बायन पडलो फॉरेस्टान ते गवेरेडे जालेच तशे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एक्ट जे आहा तांकां डिस्टर्ब करप ना तांकां त्रास करप ना स्वता शेतकार जरी मेलो जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय पळयना आनी स्वता म्हाजो प्रॅक्टिकल अनुभव आहा गोवा स्टेटीचे लॉन जे हांवें कशें पेड केल्या हे म्हाका खबर ते दोन पयलीं कोण गेले भेंड्यांचो आख्खो एक प्लॉट भेंड्यांचो एक 2 मोटर आनी म्हाजे कंटिन्यू हे आसले पायपींग आसले ते फोडून गेले आनी हे एक बायन पडले आनी हे बायन पडले आनी सर्व घातलो तो गेलो खावन मागीर विशाल गावस आय एम इनचार्ज राउंड फॉरेस्टर ऑफ इब्रामपूर ओके वर्किंग एट पेडनेम रेंज हे आमकां कॉल मरे म्हाका कितल्यांक येयल्लो जाणा जवळ जवळ देडाक सुमार म्हाका कॉल येयल्लो कॉल येतकूच जायन सोमतच आमचो रेस्क्यूअर विराज परवार आहा पळय ताका कॉन्टॅक्ट केलो आनी बुधाजी हसापूरकर म्हणून एक रेस्क्यूअर आसा ताका कॉन्टॅक्ट केलो सो ते हांगासर पावले सोमतेच आनी मागीर एक ना म्हटल्यार एक अर्द्या वरान सुमार हांव पावलो हांगासर आनी मागीर आमी आमचे जे रेस्क्यू ऑपरेशन आसलें तें स्टार्ट केलें आनी मागीर तुमी पावले तुमकां खबर आसा कशा पद्दतीन आमी ते सर्तीचे प्रयत्न करून ताका वयर काडलो आनी आतां ताका आमी नॅचरल फॉरेस्टान सोडलेलो आसा तो आतां आपल्या फॅमिली बरोबर कशें तरी तांकां खबर आहा ते स्मेलाचेर म्हणल्यार आपले जे कशें हें आसा पळय हॅबिटेट आसा पळय तितून ते एका म्हाका सोदीत ते वयता कळ्ळें तुका तो आतां आपल्या फॅमिलीन कसो तरी पावतलो एकदां फक्त तो बांयतल्यान वयर येवपाक जाय आसलो मागीर ते नॅचरली आपले हे कशें सोदून काडटा हे आमकां कॉल मरे म्हाका कितल्यांक येयल्लो जाणा जवळ जवळ देडाक सुमार म्हाका कॉल येयल्लो कॉल येतकूच जायन सोमतच आमचो रेस्क्यूअर विराज परवार आहा पळय ताका कॉन्टॅक्ट केलो आनी बुधाजी हसापूरकर म्हणून एक रेस्क्यूअर आसा ताका कॉन्टॅक्ट केलो सो ते हांगासर पावले सोमतेच आनी मागीर एक ना म्हटल्यार एक अर्द्या वरान सुमार हांव पावलो हांगासर आनी मागीर आमी आमचे जे रेस्क्यू ऑपरेशन आसलें तें स्टार्ट केलें आनी मागीर तुमी पावले तुमकां खबर आसा कशा पद्दतीन आमी ते सर्तीचे प्रयत्न करून ताका वयर काडलो आनी आतां ताका आमी नॅचरल फॉरेस्टान सोडलेलो आसा तो आतां आपल्या फॅमिली बरोबर कशें तरी तांकां खबर आहा ते स्मेलाचेर म्हणल्यार आपले जे कशें हें आसा पळय हॅबिटेट आसा पळय तितून ते एका म्हाका सोदीत ते वयता कळ्ळें तुका तो आतां आपल्या फॅमिलीन कसो तरी पावतलो